महिला दोतोराचेर कोलकातात जाल्लो अत्याचार हो दुर्दैवी आसा। डॉक्टरांच्या संरक्षणा खातीर गोंय वैजकी कायद्यांत दुरुस्ती करपाची सामकी गरज आसा। दोतोरांची सुरक्षा म्हत्वाची आसा, त्या खातीर सरकारा वतीन सगळी तरेची खबरदारी घेतली अशी हमी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। मडगांव नगरपालिकेत एका फाटोफाट एक आर्थिक घोटाळ्याची प्रकरणां मुखार येत आसा। फेस्ताच्या सोप्याचे 17 लाख भायल्या भायर गायब करपाचे प्रकरण ताजे आसतना आता वायफाय बिलाचे 17,000 रुपयांचे नवे गुड्डुलसां उक्ताडार आयला। ह्या प्रकाराक आदलो मुख्याधिकारी जबाबदार आशिल्ल्याचो आरोप नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केला। भारतीय वैजकी संघटनेन आर्जीकर मेडिकल कॉलेजींतल्या घडणुके उपरांत सगळ्या भलायकी क्षेत्रांतल्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षे खातीर कायदो हाडपाविशीं पत्र बरयलां। भलायकी कर्मचाऱ्यां आड जावपी अत्याचार आमी सोसून घेवचे नात। जर नागरिकांच्या भलायकेची कुयदाद घेवपाची सुरक्षीत नासत तर हो देश खंयच्या दिकेन उदरगत करता असो प्रश्न उपरासता। हॉस्पिटलां सुरक्षीत वाठार म्हणून घोशीत करून सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षा खातीर पावलां उबारची अशी मागणी IMAन ह्या पत्रांत केल्या। गोंयांतल्यान कर्नाटकात वचपी सोरो आनी रिक्षा मेळून 3,17,440 रुपयांचो म्हाल अनमोड चेकनाक्याचेर कर्नाटक अबकारी अधिकाऱ्यांनी बिरेस्तार रातीं जप्त केलो। बाळकृष्ण चंद्रकांत सुधीर राव पी रामनकर आनी सुहास शंकर पंडित हांकां ताब्यांत घेतल्यात। हणजूण वाठारात वाढपी आवाज प्रदूषण आड हणजूणकरांनी सलग तिसऱ्या दिसा आंदोलन केले। हणजूण आनी वागातोर वाठारांत नायट क्लबांचेर नेम मोडून राती 10 वरां उपरांत मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजयतात ताचो थळाव्यांक त्रास जाता। जो मेरेन मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजोवप्यांचेर कडक कारवाय जायना तो मेरेन हे आंदोलन चालूच उरतलें म्हणून थळाव्यांनी सांगलां।
म्हापशा पुलिशेन ड्रग्स तस्करी करपी आंतरराज्य रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ड्रग्स तस्करी प्रकरणात भिवंड्याच्या दोगां नागरिकांक अटक केल्या. तशेंच तांचे कडल्यान सुमार 20 लाखांचे कोकेन जप्त केल्यात. केंद्र सरकारात जोड सचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांखातीर परीक्षा घेनासतना विविध मळावेल्या तज्ञांची बेगोबेग भरती करतले. संघ भौशीक सेवा आयोगान वेगवेगळ्या मंत्रालयांतल्यान 45 रित्या पदांची जाहिरात जाहीर केल्या. UPSCन शेनवारा प्रसिद्ध केल्ले जाहिरातीत 10 सहसचिव आणि 35 संचालक आणि उपसचिवांची भरती करतले. हे खातीर ऑनलायन अर्ज मागयल्यात. ही पदां 3 वर्सां खातीर भरतले. 17 सप्टेंबर मेरेन UPSCचे वेबसायटीचेर अर्ज करपाक मेळटले. करंजायच्या नुस्तेकारांनी पहिली रापण मारली आणि पहिलेच फावट तांकां मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेळ्ळें. मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेळिल्ल्यान नुस्तेकारांनी खोस उक्तायल्या. हे फावट रापण मारपाक मातसो कळाव जालो, पूण मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेळिल्ल्यान आमी समाधानी आशिल्ल्याचें फ्रांसीस वाज हांणी सांगलें. केरी दर्यावेळेर बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग चालू आसा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार पावसाळ्यांत पॅराग्लायडिंग बंद आसता. अशें आसतनाय नेम फाट्यार मारून केरी दर्यावेळेर पॅराग्लायडिंग सुरू आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. कर्नाटकांतल्या कुन्नूर गदग हांगा कर्नाटक राज्य येरादारी महामंडळाची बस आणि मोटारी मदीं जाल्ल्या अपघातात हावेरीच्या एकाच कुटुंबातल्या 4 जाणांक मरण आयलें. हे कुटुंब श्रावण म्हयन्या निमतान मोटारींतल्यान कोल्हापूरच्या बसवेश्वर देवळांत वताले. बागलकोट जिल्ह्यातल्या इल्कल हांगाच्यान हुबळीचे दिकेन येवपी बशीक गाडयेचो धक्को बशिल्ल्यान हो अपघात घडलो.
कुळे दूधसागर धबधब्यावेली ट्रेकिंग दुसऱ्या दिसा बंद. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान दूधसागर धबधब्याचेर ट्रेकिंग करपा खातीर ₹177 वाडयले आनी गायडांनी नाराजी उक्तायल्या. GTDCचे अध्यक्ष GFDC आनी राना खात्यान जोड बसका घेवन हो विशय सुटावो करपाची मागणी गायडांनी केल्या. सायबर फटवणुकीचो आता एक नवो प्रकार मुखार आयला. लोकांक फोन करून तांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात समन्स प्रलंबित आशिल्ल्याचे कांय जाण सांगतात. देखून अशे तरेचो फोन आयल्यार लोकांनी 1930 चेर फोन करून कागाळ करपाचें आवाहन सायबर क्रायमान केलां. मांद्रे पुलिशेन घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणात सय्यद आसिफ जिब्रान हाका अटक केली. ताचे कडल्यान सुमार 1.5 लाखांची 4.64 ग्रॅम घुवळे वखदां जप्त केली. सय्यद जिब्रान आगरवाडोत चोपडे घुवळे वखदां विकपाक आयिल्लो तेन्नाच ताका पुलिशेन अटक केली. उत्तराखंडात पावस पडिल्ल्यान दोंगराची पालसणां कोसळिल्ली तशेंच भुंयकांप जाल्ल्यान व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्लें. ह्या सगळ्याक लागून केदारनाथाक गेल्ले भक्तगण अडकून पडिल्ले. फाटल्या 15 दिसांनी बचाव पथकांनी बंद आशिल्ले रस्ते प्रवाशी तशेंच भक्तां खातीर उक्ते केल्ल्यान आतां केदारनाथ यात्रेक वचपा खातीर परत एक फावट मार्ग उक्ते जाल्ले आसात. चवथ लागीं पाविल्ल्यान सध्या दिवचल तालुक्यात चित्रशाळा आनी गणपती करपाचें काम नेटान चालू आशिल्ल्याचें दिसून येता. मात प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्तींचें आक्रमण वाडत आशिल्ल्यान पारंपारीक मुर्तीकार चिंतेत आसात. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्तींचेर कायमची बंदी घाली ना जाल्यार आमच्या पारंपारीक मूर्तिकला वेवसायाचेर फुडाराक हावळ येतली असो भंय मुर्तीकारांक आसा.
भारतीय कंपनीच्या 2 ब्रँडांच्या मसाल्यांचे नमुन्यांचे टेस्टिंग केल्या उपरांत 12% उण्या दर्जाचो आणि असुरक्षित आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। या दोनूय भारतीय मसाला ब्रँडांच्या बाबतीत सिंगापूर तसेच हाँगकाँगात बंदी घाल्ली। या मसाल्यांची तपासणी जावची अशी ह्या देशांची मागणी आशिल्ली। या दोनूय देशांनी बंदी घाल्या उपरांत भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणान या मसाल्यांची चाचणी करपाचेर भर दिलो तेन्ना ही माहिती उक्ताडार आयली। नेपाळात आयिल्ल्या हुंवाराच्या परिस्थितीक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या। वचत थंय पालसणां कोसळिल्ल्यान लोकांचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां। घराघरांनी उदक भरिल्ल्यान सगळेच रस्ते तशेंच येरादारी खातीर आडखळी निर्माण जातात। साबार वाठार उदकापोंदा गेल्यात। वेगवेगळी बचाव पथकां तैनात जावन लोकां खातीर खाणा जेवणाची वेवस्था तशेंच सुरक्षीत सुवातेर स्थलांतरीत करपाचें कार्य करतात। मोर्चे बेकायदेशीर दोंगर कापणी आणि जमीन रूपांतरण प्रकरणात जे कोण घुसपल्यात तांचेर कारवाय जावची अशी मागणी मोर्चे भाटीवाडीतल्या थळाव्यांनी केली। गांवच्या अस्तित्वाचेर हावळ येवची न्हय ह्या उद्देशान मोर्चेच्या थळाव्यांनी गांवच्या मानाच्या देवाक गाराणें घाले। भारतीय अन्न पुरवणातल्या मायक्रोप्लास्टिक दूषिततायेचो वाढत आशिल्लो प्रश्न सोडोवपा खातीर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणान एक नवोदित उपक्रम केला। मायक्रो अँड नॅनो प्लास्टिक अँड एमर्जिंग फूड कंटिमिनंट ह्या उपक्रमात अन्न उत्पादनातल्या मायक्रो आणि नॅनो प्लास्टिक सोदून काडपा खातीर अश्यो पद्दती विकसीत करून प्रमाणित करपाचेर भर दितले। साहित्य अकादमी आपणे मान्यताय दिल्ल्या 24 भारतीय भाषांनी 2010 वर्सा सावन दर वर्सा बाल साहित्य पुरस्कार दिता। हो पुरस्कार अकादमीन आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मल्याळम, मणिपुरी, मराठी, नेपाळी, उडिया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तामिळ, तेलुगू आणि उर्दू या भाषांतल्या भारतीय लेखकांनी भुरग्यां खातीर बरयल्ल्या उत्कृष्ट पुस्तकां खातीर दितात। पुरस्काराविषयी अधिक माहिती जाणून घेवपा खातीर www.sahityaakademi.gov.in ह्या संकेतथळावयल्यान मेळूं येता।
शेनवारा रातच्या वेळार फातर्पे माडेमूळ वाठारांत बिबटो वाघ भोंवतना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचेर कैद जालो। सध्या ह्या वाठारांत लोकांच्या मनान भंय निर्माण जाला। देखून बेगोबेग राना खात्यान पांद्रो बसोवच्यो अशी मागणी आदलो श्री शांतादुर्गा फातर्पेकारीण देवळाचो अध्यक्ष दिलखुश देसाई हांणी केल्या। समाज कल्याण संचालनालया वतीन केंद्र तसेच राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती येवजण्यो 2024-25 आर्थीक वर्सा खातीर ऑनलायन अर्ज मागयल्या। ह्या संचालनालया वतीन अनुसूचित जाती हेर मागास वर्ग आनी आर्थीक मागास वर्गातल्या विद्यार्थ्यां खातीर प्री मॅट्रिक पोस्ट मॅट्रिक शिश्यवृत्ती खातीर अर्ज मागयल्यात। शिश्यवृत्ती खातीर अर्ज करपाक विद्यार्थ्यांनी cmscholarship.gov.in चेर भेट दिवची। 30 नोव्हेंबर अर्ज करपा खातीर निमणी तारीख आसतली अशें कळटा। आसगांव वाठारांत एका सेप्टीक टँकांत बैल पडलो। टँकांत बैल थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कैद केले उपरांत ते घडणूक थळार पावले। मात भितर पडिल्ल्या बैलाक भायर काडपाक कुस्तार जाले। उपरांत जेसीबीच्या मसतीन उजो पालोवपी दळान 4 वरांनी त्या बैलाक टँकांतल्यान भायर काडून जीवदान दिलें। गोवा कोंकणी अकादमीन 2024-25 ह्या आर्थीक वर्सा खातीर वेगवेगळे येवजण्यो जाहीर केल्यात आनी इत्सूक लेखक आनी प्रकाशकांकडल्यान अर्ज मागयल्यात। अकादमी येवजण्यां खातीर अर्ज करपाची मुजत 20 ऑगस्ट 2024 मेरेन वाडयल्या। फाटली 20 वर्सां रोमी कोंकणीचेर अन्याय जाल्लो आसा तेन्ना आमच्या वावराची दखल घेवन रोमीक अभ्यासक्रमांत आस्पावन घेवची अशी मागणी दालगाद कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष तोमास कार्तोस हांणी केल्या।